Hello everyone, welcome to Videsh Classes. So fourth type चे MCQs questions असा under the blood relation आणि हे reasoning under category येता. So हे very important questions आणि हे mostly exam time विचारले वयता. हे similar type. जे आम्ही तीन types पहिले ते अशे न्हू की ते विचारचे ना, पण हाय चान्सेस असा ते फोर्थ टाइप क्वेश्चनाचे. ओके, जर सेंटेन्स पळोवन तुमकां जर दिसता की हे कन्फ्युजिंग भरपूर असा म्हणून, जाल्यार ते तशें कांयच ना. हितून तुमकां हांव सिंपल ट्रिक दाखयता. ते ट्रिक वायज तुम्ही फॉलो केले जाल्यार तुमकां इजिली आन्सर येतले. ओके, व्हिडिओ थ्रू तुमकां एक्सप्लेन करता. ओके, सो तुम्ही एक्स्ट्रा प्रॅक्टीस करीत रावा. स्टार्टिंग म्हाकाय जातालें कन्फ्युजन, सो जितले तुम्ही प्रॅक्टीस करतले तितले तुमकां बेनिफिशियल आसा ते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. Pointing to a girl, Abhishek said. Okay, so pointing to a girl, एका गर्लाकडे पॉइंट आउट केले आणि अभिषेकान एक सेंटेन्स म्हटला. सो हे सेंटेन्स. ओके, सो इन्वर्टेड कॉमा असता पळय तेच सेंटेन्साक आमकां सारखे ऑब्जर्व करपाक जाय आणि कोण सेंटेन्स म्हणटा तेका आमी मेन कॅरेक्टर एज धरून ते रिलेशन फाइंड आउट करतले. ओके, सो आता अभिषेक सेट. आता मेन हितून आता पळयाच ऑफ पळयाच हितून डिफरन्स कितें आहा सेंटेन्सान. ऑफ तुमकां दोन मेळटले. फर्स्ट हितून तुमकां स्ट्रेट तुम्ही आयडेंटिफाय करतले रिलेशन. सेकंड हितून तुमकां ऑफ मेळचो ना, इजा कडसून ब्रेक करपाक जाय. सेकंड व्हिडिओन हांवें एक्सप्लेन केला. थर्ड व्हिडिओन तुमकां एकूच ऑफ आसतलो आणि फोर्थ जो आता हो व्हिडिओ जो आसा म्हणजे फोर्थ टाइप MCQ हितून तुमकां ऑफ दोन मेळटले आणि तुम्ही सेंटेन्स हे ब्रेक करतले पळय. सो यो फर्स्ट पार्ट, हो सेकंड पार्ट आणि हो लास्ट पार्ट. ओके, सो आता रिलेशन जेन्ना फाइंड आउट करतले तेन्ना रिव्हर्सान हे. आता पळय माय फादर. सो अभिषेकान म्हटला माय फादर. सो अभिषेकान म्हटलं की माय फादर. माय फादर म्हणजे या हितून मेन कोण आहा, माय फादर म्हणजे कोण कॅरेक्टर मेन आसा, फादर. तेकाच घेऊन पुढे चलाच. आता हांगासर मेन कॅरेक्टर कळो तुमकां कोण आसा, फादर. फादर ओनली चाइल्ड. आता दुसऱ्या सेंटेन्सान सो हितून काय डिफिकल्ट ना पळयाच. माय फादर्स म्हणजे फादर जालो, ओनली चाइल्ड. आता माय फादर ओनली चाइल्ड म्हणजे कोण, अभिषेकूच झालो. काय ओनली चाइल्ड म्हणजे आपल्याच बद्दल झाले. आता ओनली चाइल्ड म्हणजे कोण झालो हांगासर, अभिषेक. हांगा अभिषेक पावलो. ओके, अभिषेक शी इज डॉटर. हे थर्ड सेंटेन्स उरले. अभिषेकाचे शी इज डॉटर. शी म्हणजे कोण, ते गर्ल. ते गर्ल इज डॉटर. डॉटर कोणाचे, अभिषेकाचे. काय शी इज डॉटर. सो अभिषेकाचे ते गर्ल आसा ते डॉटर म्हटले. सो आता आमकां रिलेशन फाइंड करूंक जाय. हाव इज अभिषेक वायफ रिलेटेड टू दॅट गर्ल. आता अभिषेकाची वायफ आहा. ओके, अभिषेक वायफ. सो आमकां हे मेन कोण यो लागता हेका ते रिलेशन फाइंड करपाक जाय. सो अभिषेक वायफ म्हटलं. सो वायफ ही हेका. सो वायफ आणि गर्ल मध्ये कितें रिलेशन आसतलें ते फाइंड करूंक जाय. सो हो तेजो फादर आणि हो तेजो कितें जालें, मदर जाली. सो वायफ टू गर्ल. सो मदर आणि हो गर्ल. सो अभिषेक वायफाचे कितें रिलेशन आसतले विथ गर्ल, मदर आसतले. सो बी इज युअर करेक्ट. सो ब्रेक कराच आणि रिटर्न रिव्हर्स आयडेंटिफाय करीत. नेक्स्ट पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ हा. अ मॅन टेल इज फ्रेंड. सो हांगासर कॅरेक्टर उलयता तो कोण आसा, मॅन. शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वायफ. कितले पर्यंत सेंटेन्स आसा, मार्किंग करायच ऑफ आणि ऑफ. आता हांगा माय फादर्स वायफ. आता मॅन आहा हांगासर तो कितें म्हणटा, माय फादर्स वायफ. माय फादर वायफ. वायफ म्हणजे कोण जाली, मदर. सो मेन हितून कोण येयली, मदर येयली. आता मदरूच हांगा म्हणून पुढे पळयाच मदर म्हणत हांगासर. काय हे फुल सेंटेन्साक लिंक कोण आसा, मदर. मदर्स ओनली सन. मदर्स ओनली सन कोण जालो, मॅन जालो. सो हांगासर मॅन ओनली सन म्हणजे मॅन. मॅन शी इज द डॉटर. सो त्या मॅनाची शी इज द डॉटर. शी इज द डॉटर म्हणजे कोण, कोणतरी गर्ल असतले. ओके, हाव इज द गर्ल रिलेटेड टू द मॅन इन द फोटोग्राफ. सो मॅन जो आसा इन फोटोग्राफ तेजे विथ गर्ल कितें रिलेशन आसतलें. ओके, सो हाव इज द गर्ल रिलेटेड टू द मॅन इन द फोटोग्राफ. सो गर्ल जे आसा ओके तेजे रिलेशन कितें आसतलें विथ द मॅन जो इन फोटोग्राफ आसा तो. सो हांगा तुमी पळोवपाक शकता गर्लाचे कितें रिलेशन आसतलें विथ मॅन. सो गर्ल कोण हे, मॅनाचे. सो मॅनाचे कोण जातले, डॉटर. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
ओके, सो असे ब्रेक कराच काय असे ऑफा कडल्यान आणि रिटर्न चलाच एक एक सेंटेन्स सिंपल आसा करपाक. ओके, सी नेक्स्ट. वुमन इंट्रोड्यूस अ मॅन एज द. सो वुमन इंट्रोड्यूस अ मॅन, मॅनान म्हणूंक ना हांगासर, रीड करतना सारखे रीड कराच. वुमन इंट्रोड्यूस अ मॅन म्हणजे वुमन हांगासर इंट्रोड्यूस करता, सो वुमन सेड आसतलें म्हणजे. सो हे सेंटेन्स वुमनान म्हटला, हे सारखे प्रॉपरली पयली अंडरस्टँड जाय. सो द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर. सो तुमकां मेन फोकस कितेर ऑफाचेर दवराच. आता हर मदर, सो कोणी सेंटेन्स म्हटला वुमन. हर म्हणजे वुमन येयली, तेजी मदर. हर मदर म्हणजे कोण मेन कॅरेक्टर जालो, मदर. मदर द ब्रदर, सो मेन हांगासर कोण आसा, मदर आसा, हे याद दवरा. हर मदर कोणा बद्दल सांगता, हर मदर, मदरा बद्दल, मेन कॅरेक्टर मदर येयली. सो मदर्स ब्रदर, सो मदर तो ब्रदर. ओके, हे सेंटेन्स जाले पळय सेकंड. आता ब्रदर द सन, सो ब्रदर सन, सो ब्रदराचो कोण, सन. हांगा कोण आसा कॅरेक्टर मेन, ब्रदर आसा, ब्रदराचो सन जालो. हाव इज अ मॅन रिलेटेड टू द वुमन. आता हितूंतलो मॅन खंयचो, आता पळय हर मदर ही मदर जाली तेजी. मदर ब्रदर्स हो ब्रदर जालो आणि ब्रदराचो सन. ओके, सो वुमन इंट्रोड्यूस अ मॅन एज द सन ऑफ द ब्रदर, म्हणजे सन म्हणजे कोण जालो तो, मॅन जालो. काय स्टार्टिंगूच आसतलो तो मॅन म्हणजे सन ऑफ ब्रदर. सो हो जालो. आमकां रिलेशन सांगला मॅन रिलेटेड टू द वुमन. सो हो मॅन जो आसा तो हेज्या वांगडा कितें रिलेशन आसतलें, मॅन रिलेटेड टू वुमन. ही मदर आणि हो ब्रदर, ही भाव भयण. ओके, सो हेंचे रिलेशन कितें आसतलें, नेफ्यू, सन, कजन ऑर अंकल. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन, ही कजन जाली. Next, Deepak said to Nitin. So Deepak said, so Deepak main character, that boy playing with football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. Main focus of. Okay, हांगासर एक ऑफ. सो सो तीन कडे तुमकां ऑफ आसा. फर्स्ट सेंटेन्स हे फर्स्ट जालें, हे सेकंड, हे थर्ड आणि हे फोर्थ जाले तुमचे काय. सो चार सेंटेन्सान डिवायड. माय फादर्स वाईफ, माय म्हणजे दीपक, माय फादर्स वाईफ, वाईफ म्हणजे मदर जाली. ओके, हांगासर मेन कोण येयली, मदर. तेकाच घेऊन आता फुडें जम्प करायचं. मदर्स डॉटर, मदरची हांगा डॉटर येयली, राईट. हो दीपक. मागीर हांगासर डॉटर येयली. आता हांगासर डॉटर आसा, डॉटर्स टू ब्रदर. आता डॉटराचे दोन ब्रदर्स आसा. आता हेंचे रिलेशन पळय, फादर, मदर हे डॉटर. दीपक आणि हे गर्ल आसा पळय, हेंच्या मध्ये रिलेशन कितें आसा, ब्रदर सिस्टर. आता हांगासर मेन्शन केला डॉटर्स टू ब्रदर, एक ब्रदर जालो, आता दुसरो ब्रदर हांगासर बरोवच. आता टू ब्रदर्स, that boy playing with football is the younger. Okay, so two ब्रदरांतलो यंगर जो आसा तो कितें करता, प्लेइंग विथ फुटबॉल. सो अज्यूम कराच की यंगर जो आसा तो कितें करता, प्लेइंग फुटबॉल. नेक्स्ट, हाव इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक. कितें रिलेशन आसता. सो यंगर ब्रदर आसा तो दीपका वांगडा कितें रिलेशन आसतली. सो आता हांगा तुमी पळोवंक शकता, युअर ब्रदर, हिज सिस्टर, यंगर ब्रदर. सो फुटबॉल खेळटा यंगर जो आसा तो दीपक वांगडा कितें रिलेशन आसतलें तेजें, हेजो ब्रदर आसतलें. कित्याक ही फादर मदर आणि ही तिगाय तेंची सन, डॉटर, सन. ओके, सो हेंच्या मदीं रिलेशन. सो लायक दीस वे तुमी हे जे एमसीक्यूज क्वेश्चन्स आसा ते सॉल्व करतले फ्रॉम द ब्लड रिलेशन. सो टेस्ट लिंक आसा ती तुमकां अवेलेबल आसतली इन द डिस्क्रिप्शन. सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि थ्रू ऑप्शन आणि टेस्ट अटेम्प्ट कराच. सो आय होप तुमकां हे 4 टाइप्स जे क्वेश्चन्स आसा रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन्स हे कळ्ळे आसतले. ओके, सो जाता तितले तुमी प्रॅक्टीस करात.